आज परत विजीट केले हांगा सायडीर कितें जालें काल हिंगा इन्सिडंट जाला न्हू तो खूब वायट जालो आनी खुबशे फॅमिलीचे लोक आमचे अनकॉन्शियस आनी मागीर मेडिकलान न्ही एडमीट करचे पडले मात बरे आहले अशे कॉन्शियसार आहले सगळे कळ्ळें मात आयज म्हणलें कितें आहा मातशी भिरांत आसता लोकां मदीं कळ्ळें आनी कितें आतां हिंगा वास येवंक लागलो न्हू क्लोरिनाचो ताका लागून आयज म्हणलें स्पेशल टिमींग मागीर एका डेप्युटी कलेक्टराक सांगून आमच्या टिमींग धाडली पॉल्युशनाक तांकां धाडून आतां चॅक केला तेणी सद्याक तरी तांकां तेजे लिटमस पेपर आहा पळय ते लिटमस पेपराचेर तांकां दाखोवंक ना हिंगासर मात वास येता कळ्ळें म्हाका दिसता तो काल पळय लीक जाला न्हू ते मातयेचो वास हिंगासर आहा अजून क्लोरिनाचो वास उरलो वास आहा म्हणून ते प्रिकॉशन घेवपाक आतां ही टीम आतां चॅक करतली आनी रिपोर्ट आतां करून दितले ते कसो पळय तो आनी लोकांक तांकां मेन म्हणटा सेफ्टी जाय की तांकां धाकटी भुरगीं हायस्कुलाची भुरगीं आसता बायलां आहा तशी तिका सायडीची बिल्डींग रावता त्याय लोकांक इफेक्ट जाल्लो आहा आनी असलें घडोवंक ना ह्या जाग्यार असलें आमकां जालें लोकांचो आनी एक्शन घेतलो तुमच्या वाटेन म्हाज्या सायडीच्यान आतां हांवें पळय ऑलरेडी हांकां डिपार्टमेंटाक आपयलेले आहा आतां आमी खंयच्या डिपार्टमेंट आहा आतां पळय आमी पॉल्युशनाक सांगला डेप्युटी कलेक्टराक सांगला कमले आतां पंचायतचे मनीस येयलेले आहा कमले न्हू सगळे वाटेनी आमी प्रिकॉशन घेवपाक आतां पयलें केलां हें जालां तें फुडें घडोवप काडना आतां फ्युचराक आतां लोकांच्या मनान कितें आहा ते आमी फुडें वतले सर लोकांनी काल आमकां सांगतना सांगलें की तांकां डिमोलिशन जाय ह्या स्कायपॅडाचें की हे इल्लीगल लोकांक जाय तशें करपाचें ह्यान पयलीं कंप्लेनी केल्लेली आसा खूब कंप्लेनी केले कोण सरपंच लेवल म्हाज्या लेवलाचेर कोण येवंक ना ओके आतां तर अशें कितें आहा न्हू जाल्यार हांव फुडें सरून तें करपाचें आनी काल सरपंचाकूय विचारलेलें आमी सरपंच प्रमोद कामत हांणी सांगलें की ह्याच सारखे आनीक एक स्कायपॅड आहा सो तेंचेरूय एक्शन घेतले तुमी काय येवंक जाय न्हू तेरा स्क्रॅपयार्ड पळय कोणाक पळय लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा न्हू थिंगासर लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा म्हाजें ऑब्जेक्शन लोकांचे ऑब्जेक्शन आसत म्हणटा पूण ते फुडें येना सांगपाक ना लोक फुडें सरोंक जाय न्हू कितें आसता तुमी आतां ऑब्जेक्शना तूं दारार बसून रावलो जाल्यार गमना न्हू कित्याक ही न्यू वस्तू फ्रेश वस्तू जाल्यार आमकां लागता आमी तेंच्या ती एक्शन घेवं येता थोड्यो वस्तू आदल्यो आसता खूब आदल्यो 50 वर्सां आदल्यो कितें आसता जेन्ना पळय लोक येता वाडयले न्हू तेन्ना बरें आसा हेल्प करपाक बऱ्याक पडटा लोकांक घेवन काल एक मेमोरेंडम जर लोकल्सांनी दिला की डेमोलिश करचें म्हणून सो हेचेर आतां पंचायतीन नोटीस मारलेली ऑलरेडी सो केन्ना पर्यंत डेमोलिशन आतां फॉलोअप करपाचें म्हाज्या कोर्टान तरी आजुनूय पावंक ना आतां हांवें चॅक करतलो आतां म्हाकाय घडी धाडला आसता तरी हांव म्हाजे कडेन येता हांवें मागीर फॉलोअप करतलो तें कडल्यान आणि दुसरे वाटेन म्हणजे हांगा लँड फिलिंगूय जाला म्हणटाले ते एग्रीकल्चर लँडूय फिलिंग जाला असो आरोप आहा लोकांच्या विशयी पळय कितें आहा न्हू कोणें कंप्लेन दिली जाल्यार तेर एक्शन घेवंक जाय आनी हूंय कितें एक्शन घेयना कितें जायना जाल्यार तें हांव पळयता मागीर भितर जर एक्शन जायना कोण एप्लिकेशन दिलेल्या कोण ऑफिसर एक्शन घेयना कितें करना जाल्यार हांव पळयता तशें तितून हांव इंट्रस्ट घालतलो आनी आनीकूय हांगसर लोकल जावं तांकां अजुनूय अनइजिनेस दिसता म्हणून हाका हे पॉल्युशना हेका लागून ड्रेनेजीक लागून पळय हे कितें जालां न्हू मेन म्हणजे असलें केन्ना घडोवंक ना न्हू हे फर्स्ट टायम घडलां आनी कितलेच भुरगीं आनी आमची बायलां हॉस्पिटलान पडली म्हणून आनी भिरांत कशी जाता न्हू कसलो गॅस कोणाक खबर आसना कसलो गॅस कितें जाय पॉयझनस आनी थोड्याक एक एका म्हयन्यान कितें जावंक शकता म्हणून तांकां डावट कसो आहा न्हू ताका लागून एक क्लियर करपाक आतां पॉल्युशनाक आमी हाडलेले आहा प्लस आतां डॉक्टरी येतले सगळे हिंगासर चॅक करून कितें फ्युचराक अशें जायना तशें आनी म्हाजें काम हें पयलें तें एक काम करपाचें ओके सर तुमकां दिसना पर्सनली हें वचोंक जाय हांगाचें तुमकां पर्सनली दिसना हांगा रेजिडेंट एरिया आसा आनी हे फुडें खूब कितें गॅसीस बिसीस कितें येवंक शकता आनी लोकांक कितें जालां तूं पळय हें न्हू हे आतां ऑलमोस्ट आतां आयकल्या दिसपाने 50 वर्सां आदली आतां त्या टायमार सावन हे कोणेच एक्शन घेवंक ना कोणें कांय चिंतूंक ना कळ्ळें न्हू आतां कितें तर आतां लोकांच्या मनान कितें आहा जाल्यार आतां तेणी फुडें सरून करपाचें हांव तेंच्यार आहा आतां इतलें व्हडलें इन्सिडंट जालो सर रजिस्टर्ड बी जाल्यार कोणाचेर बी केला कितें कंप्लेंट खबर तुमकां सद्याक तरी म्हाका खबर ना बट एज अ MLA म्हणून तुमी कितें घेतलें एक्शन वचून कंप्लेन बी करपाची पळय आतां कितें जाल्यार करया न्हू पळय कितें आहा मेन न्हू सदांच आमचें कितें आमी लोकांक घेवनूच करता कित्याक हांव केन्ना एज MLA हांव एकलो फुडें सरना केन्नाय गांवांत कितें प्रॉब्लम येयलो कसलोय जावं गांवचो लोक फुडें सरलो न्हू जाल्यार हांव तेज्या फुडें आसता कळ्ळें न्हू केन्नाय कित्याक म्हाजें ओन डिसिजन कितें एक एक पाट वाड्यार जर कितें येयल्यार लोकांक जर जाय म्हाज्यान थिंगां ना म्हणूंक जायना तशें लोकांक जाय पळय तशें हांव करता ओके सद्या कितें सिच्युएशन आसा कितले इंजर्ड आहा अजुनी आनी कालची कितें अपडेट आसा रिसर्च केले आतां सगळ्यांक काल जेन्ना हांव पळय डॉक्टरा कडेन उलयलां तेन्ना म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें की ऑलरेडी थिंगासर ऑक्सिजनाक लागून लोक मातशे
मातशें खबर जाता म्हणून मात थोड्या लोकां कडेन उलयला तेन्ना ती म्हाका बरी उलयल्या कॉन्शियन्सांत नासली एक बायलेक सांगलें तुका एक दीस दवरता म्हणून रावपाक हें करपाक चॅक करपाक कळ्ळें न्हू मॉनिटर करपाक मागीर ती म्हणत ना ना म्हणाले आपण वचोंकूच जाय म्हणाली घरा मातशें दोतोराक सांग म्हणाली मागीर हांवें ते तरी पूण सांगलें ते तूं राव मातशें ऑब्जर्वेशन नांग म्हणलें ते दवरया पळोवपाक टोटल कितले आले सर? आतां आयज म्हाका दिसता ते सगळे आयज थिंगा डिस्चार्ज केल्या आनी 3 जाण आयकलां आतां ऑलरेडी एडमीट आहा म्हणून टोटल कितले आले इंजुअर्ड जाल्ले ते? ऑलमोस्ट 10 जाण कित्याक हांव गेलें ना हॉस्पिटलान हांव कॅज्युटीन गेला न्हू तेन्ना एक 6 बायलां सुमार बॅडीर आहली आनी एक 3 जाण अशी उबी आहले जाल्ले अंडर कंट्रोल म्हणटा सद्याक तरी हांवें पयल्या दिसपान तरी कॉन्शियस आहले बरें आहले थँक्यू तेजे बाबतीन कितें मेवलां तुमकां? कितें हाडा तूं पळय खरें म्हणल्यार व्हडले स्क्रॅपी हाड न्हू सिलिंडर आनी व्हडले इनफ्लेमेबल व्हडली वस्तू हाडपाक दवरपाक न्हू कळ्ळें न्हू हें तेणी केलां ती व्हडलें ऑफेन्स हें पयलें सद्या ऑफेन्स जाल्लेलें आहा कळ्ळें न्हू आतां ऑलरेडी केस रजिस्टरी केल्ली आहा लोकांनी कंप्लेन दिलेली आहा कळ्ळें न्हू केस रजिस्टरी जाल्लेली आहा कळ्ळें आतां ती इलेक्शन कितें जाता तें आतां 5 सेक्शन जावंक जाय तेजें आनी सद्याक तेंची हें कितें आहा ते कोण हें एडमीट आहलेले पळय ते एडमीट आहले तेतूंतले आतां 3 जाण एडमीट आहा उरलेले डिस्चार्ज जाले डिस्चार्ज जाले ओनली 3 जाण उरले तो ओनर आहा पळय तो 3 जाण उरल्या ओनर आहा तो व्हेंटिलेटर सिरियसली इंजर्ड एडमीट केल्लो पयलो एकल्याक कसो चड आहलो मातसो तो आतां बरो आहा दुसरे सेन्सान हांव तेंचे कडेन पर्सनली आउट ऑफ डेंजर आहा आउट ऑफ डेंजर तिका धाडले चोडांक घरा धाडले 3 जाण आतां एडमीट आहा सो आतां हांगा जशें लोकांनी डिमांड आसतली तशी डिमोलिश जातले लोकांक वाडयल्या जाय ते भाशेन जावंक जाय हय लोकांनी डेमोलिश कर म्हणून लोकांक सांगलां जाय पळय तशें जावंक जाय तुम्ही शेवटी रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांचे लोक सांगता तशें करपाचें न्ही पळय म्हज्या हिशोबा प्रमाणे म्हाका विचारीत न्ही जाल्यार स्क्रॅप यार्ड इज ऑल्सो वन टायप ऑफ बिझनेस स्क्रॅप यार्डूय आसपाक जाय स्क्रॅप यार्ड नाल्यार तुका सगळ्याक स्क्रॅप जळा मारा पडटले स्क्रॅप यार्ड पूण ते परफेक्टली बऱ्या भशेन रेग्युलेट करून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तेजेर कंट्रोल आसपाक जाय तूं कितें दिता कितें विकता कितें कसलो धंदो करता हाजेर तो सगळो हिशोब दवरून वेवस्थीत त्या प्रमाणे ते करून स्क्रॅप यार्डाची गरज आसा तें आसपाक जाय आणि रेजिडेंस एरियन स्क्रॅप यार्ड उपकारना एज पर गव्हर्नमेंट गायडलायन भायर आसपाक जाय हें म्हजें मत त्या प्रमाणे अशा प्रकारे हे सगळी जितली स्क्रॅप यार्ड आहा ती हांव बंद करची म्हणना पूण ती अशा प्रमाणे सारकी वेवस्थीत ती रेग्युलेट करची अशी म्हजें प्रामाणीक मत आसा आता हेच्या फुडें सगळे स्क्रॅप यांचो हिशोब तुमी दवरतले त्या स्क्रॅप यार्डाचें आमी पयलीं इन्स्पेक्शन करून ताचेर आमी सगळें पयलीं पळोवपाक जाय की बाबा तो कितें कसलें सामान दवरता कितें करता कसलें हे आमी करपाक जाय त्या प्रमाणे ताका लायसन्सीस आसा ते तांणी घेवपाक जाय सगळें वेवस्थीत ताणें करून ते करपाक जाय अशें पूण रेजिडेंस एरियान न्ही रेजिडेंस एरियांची स्क्रॅप यार्ड आहा पळय ती बंद जावपाक स्क्रॅप यार्ड भायर वचपाक जाय खंय रेजिडेंस स्क्रॅप यार्ड लोकांक जाय पळय तशें जावंक जाय वाडयल्या लोकांक जाय ते भाशेन जावंक जाय फाटी तुमच्यानी एक इन्स्पेक्शन केलें स्क्रॅप यार्ड आहा ते तेजेर अजून काय एक्शन जावंक ना पळय लोक आमच्या फुड्यान गेला जाल्यार हांव म्हाज्या सायडीच्यान हांव एक्शन घेतलो आमच्या फुड्यान पावूंक जाय कोण तरी समजलें न्हू हांव म्हाजे सायडीक कोता कित्याक म्हाजे वाड्याले लोक फुडें सरोंक जाय आतां पळय आतां सांगलें थिंगा इन्स्पेक्शन बी तुमी करतले वचोन थंय पडटे बीन आपयल्यार वयतलो तो आनी कितें आहा पळय सुवेजीचें आतां म्हणजे सांगलें की सुवेज हाडून उडयता म्हणून ही सुवेज हाडून उडयता आनी फाटल्या दिसांनी एग्जामीन हांव उलयलेलो आहा की ही सुवेज पळय उडयता न्हू एक थिंगा एक जागो करूंक जावं कितें आसता न्हू बिल्डिंगेची सुवेज गारांची सुवेज कळ्ळें न्हू वयता थिंगासर एक वता टँकर सुवेज कलेक्ट करपाक अमके पयशे घेता कळ्ळें न्हू अमके पयशे घेता ते उडोवपाकय ते पयशे दिता म्हणून काडटा कोणी काडटा आपल्या शेतान उडय आनी शेतान उडयले म्हणून दुसऱ्याच्या शेतांनी वयता शेतां पिड्यार जाता गांवची वाट लागता कळ्ळें न्हू एक आयडेंटिफाय प्लेस जावंक जाय तिसवाडी वायज तालुका वायज प्लेस हे जावंक जाय एरिया जावंक जाय आनी तांकां फ्रिली एटलीस्ट उडोवंक तरी मेळोंक जाय तांकांय जागो मेळना तांकां भितर गेले उडोवपाक तांकां अडयता हे मागीर कितें जाता रातचें मेवता थिंगा थंयसर उडयता बट सर भायर उडयले जाल्यार इल्लीगल न्हू सर ते उडोवंक जायना इलिगल कितें जाता उडयले न्हू पुरयता माती घालता पुरयता जेसीबी हाडटा पुरयता चल्ले मात ते थिंगा उरले पावसान मागीर फुडल्या पावसाक ते वयर सरता वयर सरले म्हणून थिंगासर मागीर पेंडेमीक जावंक शकता तुमी म्हणटा सर तांकां जागो दिवंक जाय आनी थंय भायर उडोवंक जाय म्हणटा हे न्हू पळय गोवोरमेंटान न्हू तालुका वायज व्हडले जागे आयडेंटिफाय करूंक जाय उडोवपाक तांकां डंप करपाक कितें आसता पळय बिल्डिंगेचे आतां स्वेज आसता तांकांय म्हणून हूंय व्हरूंकूच जाय आतां फाटल्या दिसांनी एके बिल्डिंगेक सांगलें अरे बाबा अशी स्वेज काड तुमची कित्याक रोडार येता म्हणून ते म्हणटा स्वेज प्लांट आमकां उडयतलो म्हणल्यार जागो ना घालपाक तांकांय म्हणून एक फॅसिलिटी मेळोंक जाय थ्रू गोवोरमेंट कळ्ळें न्हू एक तालुका वायज तर अशी जागो दवरीत तांकांय फ्रिली व्हरून उडोवं दी नाल्यार कित्याक पयशे मेळटा म्हणून कोणीय तांकां दोत्ता आपणाच्या
फाटल्यान उडोवंक लायता, शेतान उडोवंक लायता, बुराक काडटा, JCBन भितर घालता, मागीर पुरयता आनी पावसान मागीर ते वयर सोदता आनी तिका शेतान रोवची वयची लोकांक फुडें गमलें न्हू तेका लागून जावंक ना म्हणून आमी इन्स्पेक्ट केला पॉल्युशन बोर्ड कंट्रोल बोर्डाचे मेंबर हे आसले ऑफिसर्स आसले कितें आतां तुमी आतां सरपंच तुमकां कितें दिसता सर हो आतां स्क्रॅप यार्ड आहा तो डॅमोलिश जावपा जाय पळय हो स्क्रॅप यार्ड आसा पळय कालूय हांवें सांगला की स्क्रॅप यार्ड आसा तो इलिगल आसा ताका परमिशन्स ना ताका ऑलरेडी चॅकलिस्ट फायल केल्ले आसा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ऑलरेडी सगळ्या स्क्रॅप यार्डाचो इनफॅक्ट चॅकलिस्ट फायल केल्ले आसा हांवें हातून आनी कालूय हांवें सांगला की इलिगल स्क्रॅप यार्ड आहा ताका आमी परमिशन ताका आमी ऑलरेडी डिमोलिश ऑर्डर काडपाचें आसलें काल आमी ताका ऑलरेडी ताजो स्टॉप वर्क ताका ऑलरेडी आमी ऑलरेडी नोटीस काडलेली आहा काल हांवें जो इन्सिडंट जालो हांवें इव्हिनिंग सगळे CMO ऑफिसांना सगळें ब्रिफींग दिलें तांकां की बाबा अशें 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 आसा म्हणून ताका सगळे CMO ऑफिसांनी ताका सांगलें CMO ऑफिसान म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टराक बी काल तांच्यांनी कोण तरी तो भार्गव ताका तांच्यांनी हें केलें आनी म्हाका दिसता तांच्यांनी एक्शन घेवपाक गेलें आयज आमी सकाळ फुडें हांवें आज पुलिशेक कंप्लेंट फायल केल्या एक सकाळी आयज हांवें सगळ्यान पयलें काम तेका आनी एक कॉपी हांवें हाकाय फायल केल्या डेप्युटी कलेक्टराकूय फायल केल्या की फ्रॉम थ्रू पंचायत की हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन आनी कोणाचेरच कसलेच कितें आसता काही गोष्टी कितें आसता खंयचे खंयचे कोणाच्या नाल्यार घरात आसतना कोणाच्या आशिर्वादान ह्यो गोष्टी असल्यो घडटा ह्यो घडूंक उपकारना ताजे परिणाम हे जाता आसता कोण ना कोणा हाका सांबाळ ताका सांबाळ मागीर हे असले भानगडी तयार जाता मागीर त्या खातीर हांव सांगता की असले गोष्टी कोणाचे हांवें क्लियरली बरयला कोणाचेच कसलेच हे घेनासतना फ्युरियस एक्शन घेवपाची आनी हे स्क्रॅप यार्ड वीथ स्ट्रक्चर डिमोलिश जावंक जाय म्हणून वीथ स्ट्रक्चर डिमोलिशन लेटर आमच्या हांगा लोकल्सांनी म्हाका काल रिक्वेस्ट केली म्हाका मेमोरंडम दिलें त्या आधाराचेर हांवें आज ते स्ट्रिक्टली डेमोलिश करचें आनी बाकीची बी जितली स्क्रॅप यार्डां जी इलिगल चलता हाजेर सारकें एक्शन घेवची आनी ताजेर सारकें कडेकूड एक्शन घेवचें म्हणून आज हांवें लेटर डेप्युटी कलेक्टराक केला आनी एक पुलिसकूय धाडला आनी ती कितली स्क्रॅप यार्ड आहा ती टोटल स्क्रॅप यार्ड आमच्या लिस्टा प्रमाणे एक 15 ते 16 स्क्रॅप यार्ड टोटल आमच्या मतदारसंघान फुल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा कोणाच कडेन प्रॉपर हें ना आनी ह्या स्क्रॅप यार्डाचेर आमी इन्स्पेक्शन केलें हाका हाणें आमकां मुद्दत बरोवन दिलें की आमी आपूण कसलेच हजार्डस लिक्वीड हांगा करिना म्हणून आपूण फक्त ऑटोमोबायल पार्ट्साचेच करता म्हणून पण हांगा ताणें लिक्वीड ताणें आतां आमकां दिश्टी पडलें हांगा आसा म्हणून तो फटींगपणा उलयलो आमचे कशें क्लियर जालें सो ताजेर एक्शन जावपाक जाय ताजेर एक्शन करतले सर आतां हांगा इन्सिडंट जालो आनी हो इल्लिगल स्क्रॅप यार्डाचो इशू फुड्यान येयलो आनी अशीच आनीकूय आसा खंय पूण म्हाका सांगा इतली स्क्रॅप यार्डां मेरशेन विदावट परमिशन चलप ह्यो सिरियस इशू न्हू व्हेरी सिरियस इशू तेंचेर काय एक्शन हेच्या पयलीं कित्याक जावंक ना आयची न्ही पूण ही स्क्रॅप यार्डां 15-20 वर्सांच्यान चालू आहा बट ही कोणाच्या आशिर्वादान आयचे स्क्रॅप यार्डां आजूच जाल्या अशें न्ही 15-20 वर्सांची स्क्रॅप यार्डां सगळी चलता आतां ती म्हणजे स्लोली करून व्हडल्या प्रमाणाचेर जाल्या ती मोठ्या प्रमाणाचेर जाल्या कित्याक एक्शन जावंक ना हेच्या पयलीं एक्शन तर चालूच आसा आता सांगलें न्ही आतां चॅकलिस्ट फायल सगळ्यांचे फायल केल्ली आसा डेप्युटी कलेक्टराच्या फुडें सगळें ऑलरेडी आसा तेंचे कोण आहा तेंच्या फाटल्यान हे स्क्रॅप यार्ड आता तुम्ही सोदून काडचे पडटले कोण आसा हो इन्सिडेंट जालो म्हणून आतां हे मुखार येयले पूण बाकीच्या एकूय असली इलिगॅलिटी चालू आशिल्ली तुमी हेच्या पयलीं एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें नोटीस तरी आमी एक्शन हांवें सांगलें म्हजे कडेन जेन्ना एक पर्टिक्युलर केस आयली हांवें 2 फावट तेजे हांगा इन्स्पेक्शन केलां तांकां आफयल्याक वाचून तांच्यांनी म्हाका बरोवन दिलें अशें आमी 6 म्हयने तांच्यांनी बंद करता म्हणून हें सांगलें म्हाका ह्या पर्टिक्युलर मनशान जाल्यार आपूण 6 म्हयन्या भितर हे सगळें काडटलो म्हणून ही जागा आनी कोणाची म्हणटा कोणाची म्हणटा ताका भाडकारा काडलो आनी कितें हाडलो सगळ्यो गोश्टी जाल्यो आनी ताणें म्हाका 6 म्हयने बंद करता बरोबर सांगिल्लें काडले अजून 6 म्हयने कंप्लीट जायत येवंक ना ताच्या पयलींच तरी आनी एकदां केस आयिल्ली पयलींच हियरींग आसलें आतां आमी परत दवरला पयलींच्या हियरिंगान कंप्लेंटान आमचो विरेन तो येवंक नाशिल्लो म्हणून आमी तें मातशें पोस्टपोन केलें आनी एक विकाक काय आनी त्या दिसांत ताका आमी स्टॉप ऑर्डर काडपाक आसली ती आमी ताका काल ऑलरेडी दिली ताका ऑलरेडी आतां बिजनेसाची स्ट्रक्चराची आतां आमी जाता तितले बेगीन करपाचें आमी ट्राय करतले आनी डिमोलिश करपाचें आमी करतले आज कलेक्टर बी येयल्ले कलेक्टराक हांवें आजूच सकाळ फुडें लेटर दिला आतां तांचे वचून आयला खबर ना एम एल ए खबर आसता एम एल ए उलय आसता न्ही सर कितें कलेक्टर बी येयल्ले आयज डेप्युटी कलेक्टराक हांवें फोन मारलो आनी रोखडेंच तेणें एक्शन घेतलें 5 ताणें रोखडे मनीस धाडले ताणें तलाटीक फोन केलो तसोच मागीर ताणें पुलिसीकी जमयले कळ्ळें न्हू आनी तेजे पोल्युशन टिमीकी धाडले कळ्ळें कित्याक म्हाका हिंगासर कंप्लेन येयली की वास येता म्हणून पत्तो पण उदकाचो वास येता म्हणजे काल आमी हॉस्पिटलान गेले तेन्ना लोक तुमी पळयल्या कशें आहले ते गोबर आसतली म्हणजे भुगार गय जाताली आनी आयज ती कंप्लेन येयली की पत्तो वास येता म्हणून पत्तो वास येता म्हणून हांवें म्हणलें आतां सोमतें क्लियर जावली कितें आहा इल्लें तरी करून उपकारना फाल्यां आमच्या धाकट्या भुरग्यांक त्रास जावंक उपकारना जावं कोणाकूच हेल्थाक प्रॉब्लम जावंक उपकारना मागीर तेणी आयज हिंगासर तेणी मॉनिटर केला तेणी तो लिटमस पेपर घालून चॅक केला उदकान बा कित्याक ते तेंकां नॉर्मल मेळ्ळा उदकान मात वास येता म्हणजे काल पळय ते लीक जाला न्हू ते उदकाचो हेजे मातयेचो वास येता मात अशें कितेंच इन्सिडंट अशें घडोवंक उपकारना हें म्हाका करपाचें तशेंच हांव आतां आमच्या पंचायतींनी
एक्शन केला तांकांय हांव वालो दिता अशें तुमी बरें बरें कामां करची कित्याक फास्ट एक्शन घेत जाल्यार मातशी व्हडले फ्युचराक अशें जावंक पावना. आणि ते आमच्या गांवांत जितके स्क्रॅप यार्ड आसा पळय ते ऑलरेडी तलाटीन आमच्या रेक्टिफाय केल्लेले आसा आनी रिपोर्टूय केल्लो आसा. हय, आणि तो रिपोर्ट आमचे कडेन तेणें स्पेशली सरपंचा कडेन येवन बसून तेणें सांगला खंयसर स्क्रॅप यार्ड आसा कितें आसा. तेन्नाच आमकां कळोन येयलें की बाबा इतके स्क्रॅप यार्ड आहा. कित्याक हे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजूय काम करता पूण फुडें खंय नाल्यार खंय कितें जाता म्हणून हें उरलेलें आसा. हे जर आमी काम जर सारकें करतले जाल्यार प्रत्येकान आमच्या गांवच्या प्रत्येक लोकांनी एक जाणूच फुडें वचत जाल्यार ही कामां फास्ट जातली. ना जाल्यार ही कामां जावपाची ना. आमी हांगासरल्यान लेटर धाडटले फुडें प्रोसेस जावपा जाय. आमचें काम आमी पंचायत सारकेंच करता, तोच आमचो MLA काम करता, तलाटी काम करता, पूण फुडें कितें जाता तेच आमकां कळना न्ही मागीर. हेका लागून तसोच आमचो तलाटी हांगासर तेणेंय रिपोर्ट धाडलेलो आसा. तेज्या रिपोर्टाचेर एक्शन जावं जाय. आमी हांगासर सांगलें एकूच स्क्रॅप यार्डाक लागून आमी हें करूं शकना. हांगासर भरपूर स्क्रॅप यार्ड आसा, सगल्यांचेर एक्शन जावं जाय. एक हेचेर एक्शन जाली आनी उरलेले आपल्याक जाय ते कामां करतले, तशेंच उरलेले काम करतले. फाल्यां थंय जातकूच थंयसर बंद करतले. ते जाता जाल्यार सगल्यांचेर वांगडाच जावपा जाय. कितें इन्सिडेंट घडटा म्हणून तेन्नाच भायर सरता म्हणून न्ही हे इन्सिडंट घडटा म्हणून जावना. तेच्या पयलीं जे कितें स्क्रॅप यार्ड आसा फाटीं आमी हाडिल्ले कितें जळयताले रातचे जळोवन जो वाफ वयता पळय ते पोल्युशन कितें एअर पोल्युशन जातालें तेन्नाय सांगलेले, तेन्नाय रिपोर्ट धाडलेलो आसा. असोच तलाटी तेन्नाय आमी हें केल्लेलें आसा. सो ते आतां फुडें एक्शन जायना. हेजेर आमी आतां सगळ्यांनी मेळून फुडें वचूंक जाय. ना जाल्यार आमकां असो टायम येतलो मेर्शेकारांक सगळ्यांक रस्त्यार येवचें पडटलें. ना जाल्यार तो पर्यंत हें काम जावपाचें ना. हेच्या पयलीं वॉटर टँकरूय हाडटाले, वॉटर टँकर म्हणून सिवेज हाडून वतयताले. तो एक इशू आमी हायलायट केल्लो. तो टँकर वयता, पोल्युशन वता, फाल्यां सोडटा. कितें फायदो आतां? प्रत्येक फावटी अशेंच जाता. आमी एक्शन हांगासर दाखयता. तुमी आतां मिडिया तशेंच तुमकांय आमी एक आमच्या सायडीच्यान तुमकां सांगता की तुमी आमकां सपोर्ट करपा जाय. जे कितें तुमी मिडिया बायट घेता ती फाल्यां वयर काडपा जाय परती. कित्याक नाजाल्यार टँकर ते परते चालू जाता. तुमी परते हांगासर सांगपा जाय की अशें जाता म्हणून तुमी हायलायट करपा जाय. आमी हायलायट आमच्या सायडीच्यान पंचायतीत करता. तशेंच आमचे लोकली आमच्या वांगडा आसा. ते सगळे जाण वांगडाच जर करीत जाल्यार ना काल हांवें ईमेल केलेली गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंप्लेन करून. सो मॉर्निंग तेंचो एकलो स्टाफ येयलो आनी तेणें दिसता बेश्ट कांय आपोवंक ना कोणाक. हांव नकळो तो येयलो, फोटो मारलो आनी थिंगाच ते आमचे विरेन बाबाचे तेंचे रिलेटिवाक सांगोंक लागलो की आमकां लागना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हे हेल्थाक लागता म्हणून. आनी तो गेलो दिसता. सो म्हाका तेंच्यांनी कॉल केलो इथे रावता ती की हो येयला आनी तो गेलो. सो इमिजिएटली हांवें तेंच्या चॅरमॅनाक महेश पटेलाक कॉल केलो आनी ताका सांगलें सर म्हणलें तुमचो स्टाफ येयलो विथआउट कॉलिंग द कंप्लेनंट. तो कहो हिंगा येवन तेणें इन्स्पेक्शन वो कितें पयलें. ताका कोणें सायट दाखयली ती. आनी मेन इश्यू आहा कितें एटमॉस्फियरान तो रेजिड्यू आसता क्लोरिनाचो तो कितलो आहा कितें आहा हिंगा रावतले लोकांक एफेक्ट जातलो जावचो ना तो चॅक करप तुमचें काम न्हू म्हणलें. सो तेणेन मागीर ताका परत हांव नको प्लस MLA दिसता ताका सांगलें. तेणेन मागीर ताका परत धाडला आतां परत येयले ते मागीर. आनी आतां तो ते इक्विपमेंट बाकी येयले ते चॅक करपाक एरर मागीर. आनी मागीर तेन्नाच आमकां हो मेवलो बाबा तो येयलो तो हें जालो म्हणून. आनी तेणेनूय ते इमिजिएट फास्ट सिंजंटाक आपयले आनी तांकां हें करून आतां हें चॅक जालें कितें. आतां काल इन्सिडेंट जालेलो पळय तेन्ना तांकां ब्रिथींग खूब जाणांक प्रॉब्लेम जालो पण आतां आयज आनीक प्रॉब्लेम जाला. अजून तांकां लागीं रावता तांकां अजून इश्यू आहा. अजून तेंच्यांनी आपणाचे रिलेटिव्स कोण ओल्ड आहा न्हू जाणटी आहा प्रेग्नंट आहा तांकां मामन भाटांतले भायर दवरले. फकत चड म्हणजे एज अ प्रिकॉशन कित्याक अजून आमकां वास येता न्हू तुका येयला म्हणजे तुमी अजून पासून सॅटिस्फायड ना की हिंगा सेफ आहा म्हणून आमी सॅटिस्फाय ना अजून. पण डॉक्टर रिकमेंड करता की मातशें पयसूच राव म्हणून थोडे दीस. ओके तुजी मिसेस म्हाका दिसता प्रेग्नंट आहा तुमकां सांगला आमी डॉक्टराक कन्सल्ट केल्ले सो तो करूं म्हणलो. म्हजें नांव बिटू वेर्णेकर. ओके डॉक्टर म्हणूंक लागलो ताका ते क्लोरीन म्हणटा पळय तो वास एकदम हार्मफूल. ओके तिका मातशें थंय रावंक दिवं नाका म्हणून. सो आमचे कडेन आनीक येना शिफ्ट करची पडली न्हू. आतां सद्याक खंय दवरल्या मावाड्यान दवरल्या ना सद्या पयलीं म्हाका फ्रेंडागेर रावता. कालचो कितें इन्सिडंट कालचो म्हाका इमिजिएटली ते सकाळीं म्हाज्या घरा कडेन हांवें सपनेनान फोन मारलो म्हाका असो इन्सिडंट आहा म्हणून गॅस लीक जाला म्हणून हांव आयलो सकाळीं मॉर्निंग आनी पंचायत आनी तो सपनेना आनी लोकल कंट्री आयलो तिगूय जाण आमी चॅक केलो. हांगासर कांय ना. हांगासर हे एरियेक ताणें फक्त सोडियम बायकार्बोनेट म्हणून कांय ना मावलो फक्त ब्लिचींग पावडर घातला मावलो. ब्लिचींग पावडर लिपयल्या ना ब्लिचींग पावडर घातला हांवें वास घेतलो आनी ओके हांव एग्री जालो ब्लिचींग पावडर आसा म्हणटो. कित्याक ब्लिचींग पावडर आनी क्लोरीन ऑलमोस्ट सेम स्मेल येता. मागीर इमिजिएटली हांवें एग्री केलो. तिगूय जाण भायर सरले. चेडूं खंयचे तरी आयले वयर साकून ताणें म्हाका व्हिडियो दाखयलो आनी फोटोज दाखयले. कितें अशें आहा इमिजिएटली हांव परतो आयलो पळयत जाल्यार सिलिंडर तेणें कवराक प्लास्टीक कवराक घालून
लिपोवन पयल्या हे सांगता हांवें इमिजियटली काडलो आनी पळयत जाल्यार तो लीक सिलिंडर हांवें म्हणलें कित्याक करता काय म्हणलें ऐसा क्यों हिंदी में आहले दिसता हांवें म्हणलें नहीं मैं डर गया माहौल इसलिए मैंने छुपाया माहौल हांवें म्हणलें असं मत करो ऐसा और एक लीक आहे तो निकालो म्हणलें सब लोक तुम हें जातलें म्हणलें प्रॉब्लम जातलें म्हणलें पळय हांवें काडलो इमिजियटली हेजेर आंगाडून दवरलो भायर उरलो इल्लें उदक मारलें नळाचें आनी म्हणल्यार तितलो म्हणजे तेजो ऑलमोस्ट ताजो हें जालेलो काबार जालेलो कामार म्हणलें मातसो तेजो स्मेल आयलो काबार जाल्लो खाली जाल्लो आनी ते 2 सिलिंडर आसले ते भरलेले आसले आनी मागीर कितें केलें आमचे इमिजियटली हांवें कितें केलें फायर आनी पुलीस आनी एका ज्या टायमार तूं येयलो पळय तेन्ना तुका गमलें तें क्लोरिनाचें म्हणून तें क्लोरीन एक्चुअली स्मेल क्लोरीन फर्स्ट इन्स्टंट पूण ते पळय सिलिंडर आसले तुमकां आयडेंटिफाय जालें की क्लोरिनाचें क्लोरीन म्हाका आयडेंटिफाय जालें हांवें आयडेंटिफाय बिकॉज येल्लो सिलिंडर क्लोरीन हांव जाणा ट्रेन हेल्मेट कळ्ळें तुका म्हाका जर हांव नको जाल्यार पिशण घातलें हेल्मेट म्हणजे तुका तेन्ना गमलें की क्लोरीन क्लोरीन म्हणून कळ्ळो इमिजियटली हांवें ताका काडलो आनी सिलिंडर घातलो ऑलमोस्ट तो पळयत जाल्यार खाली आसलो खाली म्हणजे कितें तितलो हार्मफूल नासलो कित्याक आमचे हांवें इमिजियटली फायराक घातलो म्हणजे ताका सबनीलाक म्हणजे फोन मार म्हणलें फायर आनी पुलीस आनी ताका सगळें कितें म्हणजे प्रॉब्लम जातलो म्हणलें हेल्थ इश्यू जातलो इवन एम्बुलन्सी घाल म्हणलें म्हणजे कॅज्युलिटी जातली म्हणलें सांगलें मागीर हेल्थ सगळें आयले मागीर हांवें कितें केलें म्हाजो हें आसलो ओल्ड सिंजंटान आसलो म्हाजो फ्रेंड तो सिंजंटा होरीश बिडी असो कितें हो सिलिंडर खंय व्हरून दवरूंक शकना ओके शेतान दवरलो जाल्यार एटमॉस्फिरीक पोल्युशन जातलो हांवें गरीश बिडी अशें आहा म्हणलें हो सिलिंडर हाडूंक शकता काय म्हणलें गरीश बिडी मग तो आपूण आपल्या सिनियरा कडेन विचारता आपूण तुका सांगता मग ताणें मागीर कितें परतो गव्हर्मेंट तूं घेवन येवंक शकता पूण तुज्या सिनियराचें परमिशन घेतल्यार बरी म्हणलें म्हाका कित्याक ऑन द वे कितें जाय मागीर कितें इमिजियटली हांवें तो आमच्या एका सिनियराक रुपेशाक मारलो सावंत मागीर ताणें परतो डिविजन ऑफिसर आमच्या शिपात गांवचो ताका म्हणलें तूं मातसो गौरीशा कडेन उलय आमी अशें सिलिंडर शिफ्ट करता मागीर ताणें म्हाका गौरीश म्हाका घेवन यो म्हणून हांवें कसो केलो पुलिसाची गाडी फुडें धाडली कितें फुडें कितें जाय म्हणल्यार ऑब्स्ट्रक्शन ट्रॅफिक जाम जावन पुलिसाची गाडी फुडें घातली फाटल्यान आमी ते हेजी बॉलेरोची गाडी विथ 3 सिलिंडर म्हणजे एक लिकेज सिलिंडर आनी 2 सिलिंडर घातले आनी फायर फाटल्यान पोटो हाडलो कित्याक इन केस कितें जालो उदक मारून तरी एटलिस्ट आमी तो कंट्रोल गॅस तरी डायल्यूट करून तशी करून आमी सिंजंटान शिफ्ट केली तर आता सद्याक ते तिनूय सिलिंडर बाब तुमी फायर हितून डिपार्टमेंटान आहा आनी म्हाका दिसता कालूय तुमकां पयलें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी आयज परतून हो वास येता म्हणून तुमकां परतून इन्फॉर्मेशन दिलें तर ते कितें जालें परतून वास येवपाक म्हाका आमच्या सिट्युएशन ऑफिसर रुपेश सावंतान म्हाका फोन मारलो अशें इमिजियटली कॉल आयलो म्हणून हांगासर कितें आयलें सिट्युएशन मातशें पळय म्हणलो हांव बीन टायम आपूण भायर सरता म्हणलो सिट्युएशन पळय म्हणलो आनी इमिजियटली हांव आयलो आनी हांव हांगा लागीत आसलो हांव रावता मेळचे म्हणून हांव रोखडोच पावलो हांगासर आनी इमिजियटली हांवें ताका सांगलें हांवें मातशें पळोवंक जाय तुजे कडेन आनी सिलिंडर आसा काय कितें आहा तें चॅक मातशें फाटल्यानच्यान हांवें सगळो फूल गुजांव पळयलो सगळें चॅक केलो आनी आमचो बाब हो एडवीन बाब म्हाज्या बरोबर ताणें इन्स्पेक्शन म्हाज्या बरोबर करत आमी सगळ्याक पळयत जाल्यार सिलिंडर एकूय नासलो भितर आनी भायर सरत जाल्यार पळयत जाल्यार म्हणजे होटेन पळयत जाल्यार हांगा वॉटर बॉडीच्यान हांगाच्यान वास येता म्हणून हांवें चॅक करत जाल्यार भितर ते क्लोरीन भितर उदकान डायल्युटेड जाल्ले आहा म्हणून हांवें ऑटोमॅटिकली इमिजियटली म्हाज्या सुपरवायझराक सांगलो म्हणजे रुपेश सांगता अशें केमिकल आसा म्हणून आनी ताणें ते आमचे डिविजन ऑफिसर शिपात गांवसाक सांगलें आनी इमिजियटली तेजी टीम आयली हांगासर विथ रुपेश सावंत आनी मागीर हे आयले पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयले मागीर आनी सिंजंटाची ती टीम आयली आनी दोगांनी मेळून कंडक्ट जॉयंटली इन्स्पेक्शन केलें आनी तेन्ना पळय जाल्यार इन्स्पेक्शन तेणें व्हरलो चॅक केलें वॉटर बॉडीचो ते उदकान न्यूट्रल आहा कांय हार्मफूल ना आनी एरानूय हें कांय ना फक्त स्मेल येतलो म्हणटा तितलो हार्मफूल ना तो ओके पूण कितलो दीस पासून हो हें उरतलें कितें अंदाज कितें दिला तेणें एक्झॅक्टली तेणें सांगू ना डिपेंड वाऱ्यांच्यान तो डायल्यूट जातलो म्हणटा पूण तितलो डेडली ना तितलो पीपीएम तो ताका आयडेंटिफाय जावंक ना पर्सनल ताचो किट आसता तेजे प्रमाणे तो इट्स नॉट हार्मफूल तो इतलो त्या लेवलाचो कॉन्सन्ट्रेशन आहा लो पीपीएमाचो ओके 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 एक्झॅक्ट कितलो पीपीएम म्हाका तो सांगू ना तेणें जर एडमीन सगळे हेजेर ह्या विशयाचो म्हाका म्हणपाक म्हटल्यार हांवें सगळे डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेंट केल्ली आहा सगळ्याक कितें पळय लागता पळय एटॅच आसा सगळ्याक कंप्लेंट केल्ली आहा पूण कंप्लेनाचे म्हाका तेजेर रिजल्ट कांयच मेळूंक ना आजून पर्यंत आतां हांव 4 वर्सां फाटल्यान हांव कंप्लेंट करीत आहा कित्याक आमकांच लागूंक न्ही म्हाजें इंटेंशन कितें बाकीचे पळय सरावंडींग लोक आहा ते सेफ आसचे आनी हें म्हाका पयलेंच कळ्ळें कित्याक हें ऑलरेडी जातालें हांवें ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें पंचायतीन कितें केलें एकदां हाडलो आनी कॉम्प्रोमायज केलो रिपोर्ट बरयलो पंचायत कितें करता फक्त आफयता कॉम्प्रोमायज करता जालें अशें जावपाक जायना हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आतां तरी जावपाकूच जाय
कित्याक दिस इज सिरियस इश्यू. कालची गजाल सांगता तुका, इतलो आतां जालें तरी पूण काल आमकां रातचें अनइजी फिलींग जालें. ब्रिदींग आनी हें ताळो खडजलो, दारां बंद आसून. हांवें कितें केलें, म्हाजी फॅमिलीक शिफ्ट केली. हेजी बायल पळय प्रेग्नंट आहा, तशें हांगा दोग-तीग जाणां प्रेग्नंट आहात, तांकांय मागीर शिफ्ट करचें पडलें आमकां रातचें. तर हांव कितें म्हणटा, हे पळय कॅमिकल जें आसा न्ही, हजार्डियस कॅमिकल, कसलो तरेचो हांव नको, तो कॅमिकल पळय आसा तो अजुनूय आसा भितर, अजून पासून आसा. आता टेस्ट केली तेन्ना काय मेळोंक ना. तुम्ही फायर ब्रिगेड वा सेफ्टी एश्युरन्स हे करूंक ना? सगळे काल सुद्दां आयिल्ले, पण आता सगळे जाण आयिल्ले. कांय कळना न्हू कशें. पोल्युशन आता येयलें ते म्हणजे काय ना अशें. पळय आतां सांगचें म्हटल्यार थ्रू BDO आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्यान एक्शन घेवची म्हणून आनी 15 दिसांनी रिपोर्ट दिवचो म्हणून पंचायतीची ऑर्डर आसली. फाटीं हांव दाखयतां प्रूफ आहा, पूण ती एक्शन जावंक ना अजुनूय. आतां तरी हांव मागता की सामकें डिमॉलिशना शिवाय आमकां कांयच नाका. आतां सरपंचानूय आनी MLAनूय आश्वासन दिलें की लोकांक जाय ते जाय आनी आमी हांगाचे रहिवासी, आमकां नाका स्क्रॅप यार्ड, डेमोलिश करूंक. फिलिंग जाता अजूनय प्रॉब्लेम जाता. आमी तर 1-2 वरां तुमी रावत जाल्यार तुमकां इफेक्ट जातलो. तुमकां झाडां वयल्यान कळटलें. आमचे घरचे म्हणटा रातभर काडले मातशी घुंवता तकली. हो आनी आतां कॉम्प्रोमायजाचो मॅटर ना, ओन्ली लास्ट डेमॉलिश. हेल्थाचे हिंगा कोण येवन हें केला, हिंगा सर्वे कितें केले हेल्थाचे? ताचो कोण येयल्लो काय खबर ना. पण आता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येयले आणि आता आमदार हांगा सांगला की लोकांक जाय तशें लोकांक जाय ते जाता, आमकां जाय डेमोलिशन. लोकांक जाय डेमॉलिशन. डेमोलिशन जाय सर तुमी ओगी रावपा. सरपंचान आमकां एश्युरन्स दिला ऑलरेडी. लोकांक जाय तेच जाता आनी लोकांक जाय डेमोलिशन. सो डेमोलिशन जाय सर तुमी ओगी रावपा ना. हय तर आमी ओगी रावचे. आनी हांवूय ताका एप्रिशिएट करता एज अ सरपंच. हांवूय ताका एप्रिशिएट करता. काल रोखडोच तो आयलो, म्हाजो फोन हांवें फोन केलो सकाळ फुडें, अशें जाल्यार रोखडोच तो आयलो, टायम काडूंक ना. आनी इवन तेणें हांगा येवन सुद्दां आमकां म्हणजे फेस केलें कितें जाता पळय त्या प्रॉब्लेमाक. त्या खातीर हांव ताका एप्रिशिएट करता ते गजाली. तुम्ही सांगला की आनी तेणें सांगला की आतां आपूण फायनल एक्शन घेतलोच, फायनल एक्शन डिमॉलिशन. तेच आमकां जाय. म्हाका एक सांग, टायम पिरियड बी तसो कांय दिवंक ना, बेगीन एक्शन जातलें म्हणून सांगला. तुम्ही आत्ता म्हटलें की पंचायतीन पावले ते कॉम्प्रोमायज जाता म्हटलें. कॉम्प्रोमायज एज इन कॉम्प्रोमायज म्हणजे कितें जाता, सगळे दोनूय पार्टींक आपयता, थंय बसयता, सेक्रेटरी बसता आनी ह्या टायमार फोडपाचें, ह्या टायमार फोडपाय ना, ह्या टायमार तांकां न्हिदूंक दी. हे इलिगल एक्टिविटीज कितें आमकां कॉम्प्रोमायज करता. सो ह्या बाबतींत तशें जाल्लें. हे आमकां कॉम्प्रोमायज करता कोण पंचायत. हे बाबा कॉम्प्रोमायज करता अशें ह्या टायमार फोडूंक जायना. हें कितें पंचायत की पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी इन्क्लुडींग पंचायत सगळे बसता न्ही थंय. ओके, म्हणजे तुमकां सजमायता, तांकां सजमायना ते. आनी हो रिपोर्ट आहा. ओके, पूण हे 6 म्हयन्या पयलीं जाला, आतां न्ही. ओके. हेका जाले अरावंड ओवर 1.5 वर्स. आणि मेन इश्यू म्हणटा तो ह्या वाड्याची. तेन्ना हो सरपंच नासलो, हो सरपंच ती नासलो, डेप्युटी ताका ब्लेम करूं ना. अजून देखून पळय तुमच्याही मुखार येयना ती माहित ना. नाव कितें तिचें? सुचिता सपनील आमोणकर, डेप्युटी सरपंच ती. ती तेच विचारतालो आता सरपंच येयला, डेप्युटी सरपंच ना काय म्हणून. फावट प्लस मारूंक वाड्याची ना तेणी. पंच म्हणून. फावट मारूंक. MLA कडल्यान आमच्या सरपंचा कडल्यान आमकां असं हेल्प आहा ते फास्ट जाता. आतां MLA आमचो सुद्दां सांगून आयलो रोखडो. रोखडोच फोन आमचो बाबा रुदोल फेर्नांडीस, तुजोच पंच जय, तो रोखडो सांगून आयलो. तो आमकां लागना देश बेंगलोर. आनी आमकां हांगा तेंच्यांनी हें केलें, हेल्प केलो. पॉलिटिकल इश्यू न्हू हो लोकांचो. सिरियस इश्यू. एक मनीसपण म्हणून तरी येवंक जाय न्हू. ओके, बरें सर, थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH.